नेसाय उद्देगीक वसणुके फाटल्यान आशिल्ले स्क्रॅप यार्डाक मंगळारा उजो लागलो। मडगांव, कुडचडे आनी वेर्णेच्या मेळून 8 ब्रिगेडींनी उजो पालयलो। उज्यात लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां। स्क्रॅप यार्डाचे लागसार आशिल्ले घरा मेरेन उजो पावचे पयलीं उजो पालयलो। हे स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर चलता हे मान्य करतात। अजापाची गजाल म्हळ्यार फायर ब्रिगेडीन एनओसी नाशिल्ले स्क्रॅप यार्डाची माहिती हे पयलींच वयर पावयल्ली, मात कारवाय कांयच जावंक ना। सरपंच आतां म्हणटा पंचायत कारवाय करतली। From my tenure and from the records, I didn't find any NOC. Permission be getting doing now. So this is already illegal and action will be initiated. आज जो दोंगर खबर जाला ये इलीगल स्क्रॅप यार्ड आमगे विलेजीन दोन एकोनो जायते आहा स्क्रॅप यार्डा हांव म्हाका दिसता गोडे गोयरमेंट बडो व्हडलो इन्सिडेंट जावपा रावता वो साउथ कलेक्टर आहा तो व्हडलो इन्सिडेंट जावपा रावत काय दिसत म्हाका कुमदादी कोण हाय ऑथॉरिटी आहाय तेणी हेजेर एक्शन घेवचें बाबा ती कुमदादीक इलिगलिटीज एक्टिविटीज कितें चलताय लोकांय घरां खबर सोड लोक रावत थिंगा पूण हे एक्टिविटीज आहाय त्यो विलेजी चड डिजास्टर कोताय आमगेले स्क्रॅप यार्ड कोण चलयतालो चलयत म्हणल्यार हांवें भाड्या दिल्ले 3 जाणां परमिशन म्हणल्यार आतां आमी परमिशन दिला परमिशन पंचायती बी परमिशन घेतला पंचायत ना तसो तांकां चलोवपाक दिल्लें आमी हांगासर चॅक केल्ले आहा पूण दे आर नॉट रेडी टू टेक अवर एनओसी फॉर स्क्रॅप यार्ड्स मागीर तुमी कोणाक ते इलिगल ते आमी पंचायतीक कळयतात प्लस आमचे ते मायन्स एंड इंडस्ट्रीज तांकांय कळयतात दे आर द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फॉर दॅट पण कांयच एक्शन करिना कांयच एक्शन घेना ते। जीएमसीत वैजकी कोयर उक्त्यार जळयतात ही गजाल भलायकी मंत्र्याक खबर आसा पूण ताचेर कांयच जायना अशी तिडक सांत आंद्रेचो आमदार विष्णून उक्तायल्या। विष्णून कुडका, तळावले आनी बांबोळे पंचायतीचे पंचा बरोबर जीएमसीच्या वाठाराची पळोवणी केली। जीएमसीतले सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान नाल्यांत उदक सोडटात ताका लागून बांयचें उदक घाण जालां अशें लोक म्हणटात। सरकारान सगळ्यात पयलीं जीएमसीत कोयरा विल्याची वेवस्था करपाक जाय आशिल्ली अशें विष्णू म्हणटा। Health Minister already knows this. So many times it has been brought to his notice that garbage is burnt out in the open here. You just see, this has become a garbage dump now, which was originally it was a pit, you know. Now it's become a dump. All the waste has been thrown out openly here. What the GMC is doing? This is within GMC precinct. The government should have begun with GMC to do garbage treatment in the state because see last time some 8 months back. We had a seminar there on biomedical waste management. I think you were also present. So that time only I had spoken. You can have a lot of seminars, but what you put into action is more important. Government has to constitute a visiting committee for GMC, which has to visit. Every 3 months they pay a visit, they take a round of the hospital and then they decide what is to be done. They suggest to the government, they even suggest certain actions to be taken against erring officials and administration. Now the sorry fact is that we have completed 1 year now of government and yet the health ministry has not yet constituted any visiting committee. I don't know why the health minister is not ready to appoint a health committee for the reasons best known to him. But today, despite that, I have taken all the panchayats and I have visited. It's on my own as MLA. शारांतल्या कोयरावयल्यान फोंड्या थळावे भाजपा आनी मोगो फुडाऱ्यांचे भिनासला। फोंड्या बोंडबागचो कोयर खांडेपारा पुलाकडच्या रस्त्यार वापरप बरोबर न्हू अशें कुर्टी खांडेपारचो पंच आनी भाजपाचो फोंडे मंडळाचो अध्यक्ष संदीप खांडेपारकार म्हणटा। फोंडे शार कोयर मुक्त करपाच्यो गजाली PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयता पूण ते खातीर फोंडेचो कोयर खांडेपार हाडून उडोवप सारकें न्हय अशें खांडेपारकार म्हणटा। आतां हांगा फिलिंग सुरू केलां तें एक्चुअली फिलिंग मातयेन करपाचें आसता की खंयची तरी गार्बेज झाडून हांगा घालप चालू आसा। शुक्रारच्या हेवटेन ट्रक येताले गांवच्या लोकांक दिसलें की हे पुलाचें काम सुरू जालां म्हणून एप्रोच रोडाचें मागीर वास येवं लागलो म्हणून काही लोक जर हांगा येत जाल्यार ही गार्बेज हाडून हांगा घालप चालू आसा। एक्चुअली अत्यंत दुर्दैवी आसा खरें म्हणल्यार तांणी सांगता एका वटेन की प्लास्टीक निर्मुलन करतले खंयच प्लास्टीक नासतलें आनी तुमी पळया हांगा कितलें प्लास्टीक हांगा पडिल्लें आसतें हें चुकीचें धोरण आसा। जर एक्सेस रोड तयार करताले जाल्यार ताजो प्लॅन जाय कित्याक ही एरिया जी आसा हेवटेन न्हंयचें उदक येता आनी पावसान मोठो हांगा हुंवार येता। जर हो आतां अशें जर फिलिंग केलें विदावट प्रॉपर प्लॅनिंग अदर सायडीन जी एरिया आसा थंय भयंकर मोठो प्रचंड फ्लडींग जातलें
आनी तेवटेन हानी पावतलें. प्लस हें प्लास्टीक जें आसा तो हुंवाराचें उदक पावसाचें वयर सुद्दां वता आनी त्या लोकांच्या घरांनी वतलें. ताका लागून गांवच्या लोकांचो हाका मोठ्या प्रमाणार विरोध आसा आनी म्हजें सांगणें आसा की हें जें घाल्लें आसा तें ताबडतोब हांगाचें काडून व्हरचें आनी निवळ करचो. आमच्या गांवांनी घाण आमकां नाका. म्हाका दिसता की 27 पासून जरी आमी रात दीस काम केलें हो सीट हाडपा लागून युती आशिल्ली म्हणून, पूण ज्या तरेन आमी काम केल्लें आनी आमकां अपेक्षा आशिल्ली, ज्या विश्वास आमकां घेवन बाकीचीं कामां जातलीं म्हणून, बारीक पळोवंक गेल्यार पयर हांगा एक फंक्शन जालें जेवपा वार्डाचें. तातूंत खरें म्हणल्यार स्थानीक पंच हांव, भारतीय जनता पक्षाचो फोंडेचो अध्यक्ष आसून म्हाका सादें निमंत्रण सुद्दां नाशिल्लें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.